नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमच्या येवकार. आमचे गोंयकार हे सगळ्या वर्ल्डाक आहात आनीक गोंय आनी गोंयकार हांकां जर सगळ्या वर्ल्डाक जे कोणें टच केला जाल्यार ते आमच्या नीज गोंयकारांनी. आनी आज आमी आमचो ह्या नव्या वर्साचो पयलो शो अशाच एका गोंयकारा बरोबर करतात. तो म्हणजे आमचो बाब डॉमिनीक फेर्नांडीस. डॉमिनीक येवकार. डॉमिनीकाची वळख करून दिवपा जाल्यार डॉमिनीक म्हणटा सद्याक गल्फाक काम करता, पूण डॉमिनीक म्हणटा तियात्रीस्ट. आनीक आमी सदां म्हणटा की गोंयकार गोंया भायर आसलो जाल्यार तेगेले कूड जरी भायर आसली तेगे मन गोंयाक आसता. आनीक अशें करून म्हणजे ते सगळे जे खंय गेले खंयच्याय जाग्यार गेले थंय ते आपलेले गोंय आनी गोंयकारपण ते व्हरतात. म्हाका एक सांग, हे तुका सगळ्या पयलीं एक सांग, तूं तियात्रा कडेन कोंकणी कडेन आयलो कसो? सुशांत बाब, पयले सुवातेर नव्या वर्साची तुकाय परबीं आनी ऑडियन्सांकूय परबीं. आनी हें नवें वर्स आमकां समेस्तांक बरें दिवचें हें म्हजें मागणें. सुशांत बाब, कोंकणीचो मोग म्हाका भुरगेपणाचोन ल्हान आसतना 6th-7th पासून आसतना हांव रोमांची वाचपी. कोंकणी रोमांची, गुलाब आनी सिने टायम्स, गोवा टायम्स, ईस्ट, 2 म्हयन्याची रोटी हे वाचपी हांव. आनी ते वाचून वाचून मोग म्हाका काळजान शिजलो आनी कोंकणी मोगान पडलो. रेडियाचेर तियात्र येताले, संगीत खेळ, मना जोगती गितां, कांडला मोवळा ती आयकतालो. ती आयकून आयकून घडी हांवूय कांतार करपाक शिकलो. कांतार म्हणून उमेद येयली. आनी संगीत खेळ येताले तेन्ना हांवूय एक दीस संगीत खेळ बरयतलो आनी रेडियाचेर वयतलो हें हांवें चिंतलें. आनी मागीर पालकारूय येतलो, कित्याक तियात्र हांव गांवां सोडनासलो. आनी तियात्र जालोले फावटी हांव तेदोण आमचे कडेन पयशे नासले तियात्रान भितर वचपाक. सो आमी एक्टरांची केन्ना पिकअप बी येताली, वो टेम्पो येतालो, ते सुटकेस घेवन गेलो, भितर गेलो. कितें जालें आयडियार करून भितर गेलो जाल्यार पोत्री पासून पोत्री ओडून केन्ना पोत्री पासून काडून अशें करून गेलो म्हाका उडास येता. आनी मागीर हूंय रावप, फाटल्यान रावप न्ही, साप भेंडाको स्टेजीचे अशें करून रावन चोवप. कित्याक रावन चोवप हांव बारीक ऑब्जर्व करता. कित कोण एक्टर कित कोन्न आसलो, कितें कोण कितें कांतार कितें करता, सीन कित को दाखयता तें हांव ऑब्जर्व करतालो. तें म्हगे रोखता येयलें. जशें मॅजीक शो, कोण मॅजीक शो दाखयता न्ही, ट्रिक्स त्यो म्हगे चडश्यो. तुगे कोणें नाकांतल्यान पयशे बी काडले, नाक ओडून पयशे काडपाचे, कान ओडून पयशे काडपाचे, तशें केलें कोणें? ना ते मॅजीक शो व्हडले हांव ते बारीक चोयता. ते कितको ट्रिक्स ते यूज केल्या. सो तेजे भाशेन तियात्रा पासून तेणें तो कित्याचे बरयला, कितकोन बरयला, डायलॉग कितें मागीर तेंच चिंतून हांवूय करतालो. कोण तुगेलो फेवरेट तियात्रिस्ट तुजे भुरगेपणांतलो कोण? कारण तूं रायचो आनी रायन आनी त्या वाठारांत कितलेशे तियात्रिस्ट जाय. व्हडल्यांतलो व्हडलो दियाल म्हणटा आमगेले एम बॉयर. तुगे कोण? या तेश कोन्न चोवपाक गेल्यार म्हाका बरें दिसतालें तियात्र रुजार रॉड्रिगीस. आनी मागीर तो नॉन स्टॉप काडटालो. आनी तियात्र 2-3 कितें ते पयलीं भुरगीं भांगार आनी संवसार सुदरलो तेन्ना हांव 7-8 वर्सां आसतलो. पूण तो चोयलोलो. पूण तितून ते कांत आयज पासून लोक म्हणटाय आनी कोण कोण घालताय ते आयकोन बरें काळजां दिसता. पूण त्या पयले ते तियात्र तूं उगडास बी आहा कितें कांत उगडास म्हणपाक शकता? ना, दुसऱ्यांगे उगडास ना म्हाका. ह्या दुसऱ्यांगे पूण हे आतां तो 1-2-3 तुगेलेय मातशें कांतर येवं दी. ह्या युट्यूब चॅनलाचेर 1-2 म्हणल्यार लोकांक आवडटले. आतां न्ही, फुडलें आतां चालू आसतना म्हणया. पूण म्हाका सांग तुगे कोण भुरगेपणाचो कोण बरो तियात्रीस्ट आवडटालो? एक्चुली म्हाका आयरिश हें आसलो तशें बरो एक्टर रुजारे डायस म्हणून आसलो तो. आनी आमगे बॉम्बे सगळे फेवरेट. बॉम्बेचे एक्टर जे येताय न्ही तेदो आमू फार्मासी कडेन आमी रावताले चोवपाक. रायकार स्टुडियो हें आहा न्ही, रायकार शॉप आहा तेशेर ते कितें भुरगीं आमकां लॉस दिसतालें तेंचे पयलीं वचपाक. बाब पिटर कितें स्टायल. सगळे तियात्रिस्ट बॉम्बेचे येयले म्हणटरी ते थिंगा आसताले आनी चोवपाक बरें दिसतालें. सियालवार दिसता कोट सफारी घालून येतालो बोर्साचे. आनी ते हेगे बाबूगे मोटरसायकलीचेर बसून येतालो. तेगे सोयल्यांक घालून बरें दिसतालो. केन्ना अशें आमगेलो बेन एवंजेलिस्ट तेगे स्टायल मारता. सो आदले ते. आनी हिंगा तियात्रिस्ट हांव हेट ना कोण ना, पूण हिंगाचे तियात्रिस्ट सगळे लायक म्हाका. सगळे लायक तियात्रां अशें करून ह्या डिफरन्सीस कांय ना. तूं खंय गेलो पयलीं? माचयेचे येयलो हेळा गेलो? हेळान.
मिलाग्रीस ते गणपगा आमगे रायचो गणपगेचो तेगे हेळा पयली पावल मुगे 2 वर्स तेक नाचिल्लो हुंचो पयलो याद आहा म्हाका आसना म्हाका कॉमेडी कोत्ता हांव कितले 3 पार्टी 3 पार्टी कॉमेडी कोत्तालो मिलागे हेळान मिलाग्रीस ते गणपगा मागीर दुसऱ्या वर्सा म्हाका झेवियर ते मायणा तियात्र काडलो तेणा फेमस संदी दिली फेमस तो सारको हय झेवियर ते मायणा मायणेचो म्हळ्यार आमगे हेळा भितर झेवियर म्हळ्यार सारको आमगेले तूं म्हणटा तसो बाकीच्यान व्हडले हाजे केलो तसो हेळांतलो झेवियर मागीर ते 2 वर्स मिला केलो मागीर हांवें मुगे स्वता ओन 5 वर्स हेळ काडलो हांवें शिकयलो हेळ शिकयलो प्लस तियात्र काडले 2016 वर्सा पयलो दोतीची आशेक लागून दुसरो मागीर पिसो मागीर दूख आनी मागीर पोसरो त्या तेंपार 23 शो जाल्ले मुगेले आनी मारगांव जीवीएन म्हळ्यार तेदो सारके तितून मुगे 2 शो जाल्ले आनी पयलो शो केलो हावसफुल हय पयलो शो केलो तेन्ना हांवें तेन्ना कमलाकांत तो तियात्र हे कमलाकांत नायक तो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो मिरान बीन म्हणटा ते डिमेलो रेड थिंग ते शॉप कमलाकांत म्हाका मुगे शो चोयलो आनी दुसरे दिसा म्हणून आलो तेन्नाय डमणीक तुगे शो एकदम बरो आहा आपूण घालता घाल म्हणलें मागीर घायले तेणें मुगे शो सारकें तेन्ना इल्ले थोडे पयशे ते 25,000 कितें 20,000 अशें कितें मागीर ते एक उमेद जाली म्हाका मागीर हांवें तियात्रां ब्रेक गेलो हेळान तियात्रां सारको 17 वर्स पासून ब्रेक गेलो गोर संवसाराचेर फोकस कायलो आनी मागीर घर काडलें गोंयांत काम करून घर काडलें काजार जालो काजार जावन भुरगीं जातरी मागीर बायल कुयट गेली आनी मागीर म्हाकाय कुयट वयलो मागीर 2002 हांव कुयट गेलो सो सारको ब्लँक उरलो सो 2012 आसून हांव परत भायर सरलो पयलो म्युजिकल शो कुयट केलो परत आनी तेजो उमेद कोती येयली जागी जाली आनी एवरी इयर मागीर आतां करीतलो केस कित्याक लागून परत हे आमगेले म्युजिकल शो करपाक दिसली कित्याक रोगता आसलो न्ही कांतर येतालीं जायत कांतर बरोवन दवरलीं हय आनी हांव जायत जाणां कांतर न्यू एक्टरांक तूं कांतार म्हणो जाणा तुका बीट समजता तुका कांतार म्हणपा हाडटा आनी तूं कांतार कोण घेता जे तेच आमगे लोक आयकोपाक बरें दिसतले तुका एक तुगे बरें फेवरेट कांतार एक पयलो एक स्टांजा म्हण दाखयता खंयचे म्हणया तुगे म्हूण दुसऱ्या म्हूण कोणालाय म्हूण दुसऱ्यागे म्हणना हांव चडशी म्हणल्यार आल्फ्रेड जागली म्हणटालो केन्नाय तें बरें ज्यो रोज आल्फ्रेड रोज तें गेले तुगेले मुगे म्हणून जायत कांतार मरे उगड आसना एक खंयचे बरें तुका दिसता म्हण रे बरें मुगो एक त्रियो आसलो त्रियो आमी मुगे तियात्रां म्हणलोलो तेजे लास्ट पार्ट 4 उगड आसल्यार सारको म्हणटा हांव सारको म्हणटा चुकलो जाल्यार मागीर समजोन वचचें आतांच्या तियात्रिस्तांची नदर मार ते कितले कोंकणीच्या मोगान लासता कितलीं कोंकणी पुत्रां मासिकां येता सांग कितले तियात्रीस ते वाचता आपल्याच तियात्राचींच नांवां बरोवपान कितल्यो चुक्यो आसता बायबलूच सारको वाचलोलो तर ह्यो चुक्यो वाटाव येता तूं एक आतां तुका सारको ट्रॅकाचेर हाडटा परत तुगे एक कातरां लागूनच आतां म्हाका एक सांग आतां कोंकणी आनी हे सगलें तूं म्हणटा असो हांव तुका सांगपा जाल्यार हांव तियात्रांतल्यान वयर तियात्र करून न्ही पूण तियात्र पळोवन मुगेलें घर इगर्जे कडल्यान चवथें हांवें सामकें रिको रॉड 2 एम्बर 2 आमचो सगळे एच ब्रिटन हांगा सगळ्याक सामको ल्हान भुरगें आसा मुगे पाय तूं म्हणटा कमलाकांता भशेन मुगेले पाय तियात्र कोत्रादर एक पयली तियात्रीस आनी आतां तियात्रीस एक फरक कितें पयलीं तियात्रीस माचयेचेर कोंकणी उलयताले फाटल्यान हातूंक हे गेले तिगांय कोंकणीच उलयताले आतां माचयेचें कोंकणी आनीक माचये फाटल्यान पावलें इंग्लीश हे कित्याक लागून जाता सारकें भाव शेषन भाव तुगेलें हांवें जायत पाट अणभवलां पूण जेन्ना हांवें मुगे तियात्रां एक्टर आसताय न्ही ते चडशे कोंकणी उलयताय कोंकणी केन्ना ते इंग्लीश उलयता ते आयकत जाल्यार बेश्टे दोळे मोटे करून अशें करून चोवप तांकां तेदो मागीर ते क्वेश्चन सोदताय वयताय आनी मागीर कोंकणी उलयताय पूण चडशे कोंकणी उलयताय पूण
एअरपोर्ट नाही चोयल त्या प्रमाणे तुका सारको आहा माचयेर कोंकणी आनी एज फाटल्यान इंग्लीश माचये फाटल्यान इंग्लीश हें हांव नको आनी ती इंग्लिशी सारकी नासता तें हांव नको हांव पंडीत न्ही इंग्लिशीचो पूण जावं म्हणटो ते एक एकल्या गेले आपल्याक हुशारकाय दाखयताय वो आपल्याक स्टँडर्ड दाखोवपाक कोत्ताय देव जाणा कित्याक तूं कोंकणी नांवान तियात्रीस कोंकणी नांवान कातर घोडटा आनी तूं कोंकणी वरवीं पोट बोत्ता मान जोडटा पूण ताशीत आसता इंग्लीश ताशिता चोय जायत कडेन चोय सूत्रसंचालन जाता थिंग चोय कोण कोंकणी कातर म्हणोवसो दिता युट्यूबाचेर जावं कसलो शो करून दिता इंट्रोडक्शन सगळें इंग्लिशीन आनी कातर कोंकणीन म्हूण तूं तुका तुजें स्वता कोंकणी उजा कोत्ता वयर सरपाक तुका एवॉर्ड दिता आसतना वचून सगळें इंग्लिशींतल्यान आनी दिता कोंकणी एवॉर्ड हय तें कितें करया न्ही आनी तियात्रिस्तां मोदें म्हणल्यार एक बरें दिसता म्हाका तियात्रीस आमचे कोंकणी जाय पळय सांबाळटाय म्हणटाय न्ही आनी म्हाका दिसना जाय जाणान म्हणलां ह्या हाट जाय तियात्रिसान म्हणलां कोंकणी तियात्रिस्तां सांबाळटा आनी सारकें तें सारकें तें तियात्रीस कोंकणी ना तुका आतां पयलीं जर आमगेले एम बॉयर जावं हो आमगेलो आल्फ्रेड रोज इतले प्युअर कोंकणी आसताली लोकांक आयकपाक बरी दिसताली इवन तुगेले आल्फ्रेड रोजान हिंदू हे बसून आपल्या काताने हाडला आमगे ते फुलवाली आनी ते मागीर ते आमगेले व्हंकल कशी दिसता सारकें मात कोण ते दिसचे ना आल्फ्रेड रोजान बरयलें म्हणून इतले इतली बरी इतली प्युअर कोंकणी इतले सारके काना आयकप इवन तुगेले आमगेले एम बॉयराचे कातला ते आमगे तेगपूत आयकल्या मुजेपूत आयकल्या सारके तुका सारकें दिसतलें की सारकें आपूण तुका आहा म्हणून जिला आनी लिला आयकल्यार तुका दिसतलें सामकें एक तेसले आत कित्याक जायना काय म्हण तें कितें जाला सुशांत बाब तें घोडपाचेर आसता लिरिक्स तें एशें आसपा जाय ती उतरां ते भाशेन बसपा जाय रायमींग मेळपाक कित्याक कितें उतर गायली जायत फावटी युट्यूबाचेर आयकोंक मेळटा कित्याक कितें रायमिंगाक लागून हुंयची कोंकणी उतर न्हय ती कोंकणी उतर न्हीच पूण ती थिंग आनी दुसयलो आसताय हांव नको तें कितें केसो अभिमान आनी केसो मान मेळटा तो नको ते चोवपा दिसता तुका बरो सूट घालना आनी एक तिका हें मारलें म्हणून कितें हय आनी एक सांग तुका तुवें तियात्रिसां पॉयंट आतां रिसंटली चालू आहा तुवें आयकला आसता तो तियात्रीस हेसोले तेसोले एक्टिविस्टांनी आनी कोण कोणें कितें कितें म्हणलें तियात्रीस म्हणून सुशांत बाब हांव मान निकोन ना सगळे तियात्रीस म्हूण आयका सो तूं युट्यूबाचेर 4-5 कांतर म्हणलें एक कांतार म्हणलें तूं तियात्रीस जायना मुगे गोडी मे बी आय एम रॉंग तूं म्हाका सांग तूं तियात्र तुगलोय कोर स्वता तियात्रान नाच ओ नाच नाका दुसऱ्यागेले तियात्रान नाच एक 7-8 तियात्र नाच आनी मागीर तूं तियात्रीस लोक म्हणटाय तूं तियात्रीस तूं आपूण बयराय कांतरा भाशेन एकूच राती तुका ताळयो पडल्यो दुसरे दिसा तूं ऑडी फुडल्यान भोंवता म्हणटा तें आतां पयर कोणें तें कांतार म्हणलें एक्टिविस्टांचेर आनी सगळे एक्टिविस्ट म्हणटाय तियात्रीस 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 आसले तेसले तियात्र केश कोण तियात्रीस जाता तो एक 7-8 तियात्रां नाचूंक जायो लोकां मुखार येवपाक आनी लोकांक तेका म्हणूंक जायो तियात्रीस म्हूण तूं आपल्याक स्वता तियात्रीस म्हणटा आनी तुमी आटायन एका ते आमगे कितें तरी एक रॅप कितें केल्ले तेका लागून तो मातसो फामाद जालो हो कोण तुगे कोण ते म्हणटा ती ना अशें म्हणटा रे हांव पूण हांव तेका पॉयंट आवट करना जाय जा म्हणटाय आपूण तियात्रीस केस तियात्रीस जाता लोकांक नदरे मुखार येवपाक जाय तशें तें टायटलां घेताय ती स्वताकूय घेताय स्वताकूय जाय ते घेताय तूं गल्फाक काम करता खंय काम करता कुवेट आनी थिंगा आनी म्हाका दिसता कितलेशे गोंयकार आसतले वय जायते आनीक तेंचे कानाचेर कोंकणीचो एक उतर आयकप मागीर तांकां दिसतलें आपूण गोंया पावला एक उतर थिंग कशें आसता तुगेले गल्फाक तुमी जेन्ना मेळटा सगळे गोंयकार काम करता कितें कोंकणी उलयता काय कोंकणी उलयता एक ग्रावंडार हय सारकें आतां फुटबॉल ग्रावंडार कोविडा उपरांत आमगे भुरगीं हेणाय गोंयकार हेणाय पूण तो एक एवरी फ्रायडे मॉर्निंग मिटींग प्लेस आसलोली आमकां गोंयकारांक मेळपा हांव वयतालो थिंगा सगळे गोंयकार मेळटाले आनी जेन्ना फुटबॉल हेटान एकलो भायल्यान रावन ग्रावंडार रावन एकलो गाळी मारतालो व्हडली गाडी न्ही ती पूण स्वताची आमी नॉर्मल गाडी मारता गोंयकारा खातीर गाळ म्हणल्यार व्हडली हें न्ही हय
आतां तुका वेंग मारता म्हणून गाय मारता आमी तेन्ना हय तेन्ना गोंयकाराचो फ्लेवर येतालो बरें दिसतालें वायट नदरेन उलयना हांव पूण एकदम चड गो साश्टीकार आसतलो ते हांव तुका सांगना गोंयकार साश्टीकार मातशी चड उमेद ती ना ते गोंयकार म्हणटा पूण आतां कितें जालां आतां आमी एकोडे हिंगा तिंगा मेळटाय तेदो कोंकणी उलयताय दुसऱ्यांगे हांव नको पूण हांव मेळ्ळोले मनशाक हांव कोंकणी उलयतां आनी कुयटी कडेन जेन्ना संडे मिस जातात तेन्ना 2 मिस जाताय 3:15 आनी 4:30 सगळीं गोंयकारां आसताय आनी सगळे कोंकणी उलयताय आतां खूंय पाठी वयताय थिंग कितें करताय कांतार ते काजार बाजाराक गेले आनी कितें थिंग हांव आसना न्ही तेंगे ते जाणाय पूण केन्ना तूं युट्यूबाचेर चयलें जाल्यार तुका कळटलें ते कोंकणी उलयताय इंग्लीश उलयताय ते पूण बाकी कोंकणी कुवेटकार टॉप हांव वालो दिता आतां इल्लें कुवेट गोंयकार उणें जाले पूण कोंकणी मोगान लासपी कुवेटकार आमगे चॅनल कोण चोयताय शाश्टीकार हय गोमंतक ते आतां आयज चोयल्या पुरो म्हणटा 2025 हय आयज चोयल्या एक सांग तुका आमकां जे लायक्स आनी हे मेळटा न्ही कॉमेंट्स एक म्हणटा ते गल्फा साकून दुसरे आमगेल्या UK साकून हय UK आमगे गोंयकार सारके घे म्हण न्ही ते चोयता आसतले आयजूय चोयता आसतले देव बरें करूं तुमकां UKकारांक गोंयकारांक हय एक म्हाका एक सांगा तुवें आतां म्हणटा तूं हिंगा गोंयांत तियात्र केलो तुवें तियात्र नाशिल्लो तुवें तियात्र तुगे प्रोड्यूस केलें पालकाचे हाडले गल्फाक चालू दवरलें तुवें कितें हय तियात्र कोत्ता न्ही गल्फान कोत्ता हांव केशें कितें करता तो थोडे हिंगसोन वता गोरजे आहाय ते आनी मागीर थिंगा 2-3 जाण तेश करून घालप आनी ना गोंयचे प्रोडक्शनाक थिंगा वता काय तुगे प्रोडक्शन हें करता मुगलें प्रोडक्शन डॉमिनिक फर्नांडीस पूण प्रॉब्लेम कितें एक्टर आम थिंगाचे थोडे घालचे पडटा आनी भायले हाडचे पडटाय ना लोकी ना हे लोकल म्हणटाय मागीर ते हिंगा थोडे वचचे पडटा कोण फेमस कोण हिंग साकून थिंग वचपाचो आनी लोक सामके चोवपा येता जाय जाणां वयलें कोण कोण रे सगळे ऑलमोस्ट सगळे तियात्री चडशे वयले अशे आगुस्तीन धरून कॉमेडियन आगुस्तीन धरून कॉमेडियन डॉमिनिक धरून आंबे लुईस बच्चन मागीर कॉमेडियन नेटो सॅली आंतोनेत जेनी जर्मनी मागीर कॉमेडियन अनिता फ्रांसीस देत तुवें फ्रांसीस देत तुवें येयलो ना मुगे येयलो ना ट्वीट नाच हिंगा गोंय नाचोला मागीर हेर दुसरे कांतोरीस जायते जावं ते जुवारी आग्नेल लोबो वयले आनी चिकोल आसतलो हिंगा आमगे बेनी दे आल्दोना जाय जाणां वयले उगडास ना म्हाका 10-11 वर्सां जालीं थिंग लोकां हें कितें जाता लायक कितें जाता स्टोरी काय कॉमेडी चड न्ही कॉमेडी आनी कांतरां म्हळ्यार मार्कूस वाजबी म्हणत जाल्यार मातशें टॉप न्ही अशें कितें दिवारा वयलो हांवें ऑल्गा वयलो हांवें आतां उगडास येयलो ऑल्गा बाय रागार जायना ऑल्गा म्हणटा सारके पॉलिटिकल कथा दिसता हय ऑल्गा बाय तेकाय वयलो हांवें सो आनी अशें करून जायत जाणां हांवें उगडास जायना तें हातून येता हातून येता तें मायणा ओके हय म्हाका एक आनीक एक सांगात सद्याक चलताय थिंगा शो तुगेल्या गल्फाक पयलीं एक तेंपार गोंयकाराक UK तेन्ना ओपन जावनाशिल्लें इतलें गोंयकाराक पयलें म्हणजे एक तर म्हणजे तुवें खबर आसतलें तियात्र जरी गोंयकारा आसलो सुद्दां जाल्यार बॉम्बे आमगेलो लुकासिन द रिबेलान आमगेलो तियात्र हय जो ऑगस्टीन पयलीं लुकासिनान केला आनी तेजे जो ऑगस्टीन तेगेलो पयलीं तेजे बरोबर नाचपय पयलो इटालियन भुरगो म्हणटा तो पालकाचे हाडलो आनी आमगे हे तियात्र जर हे आलो वयर सरलो जाल्यार बॉम्बे आनी गोंया परस एक तेंप आसलो की बॉम्बे आमगे तियात्र सामको हे आशिल्लो सगळे तुगे कोण आमगेलो आल्फ्रेड रोज जावं मागीर एम बॉयर जावं मागीर प्रेम कुमार जावं मागीर बेटी जावं मागीर तुगेलो सगळे बॉम्बे साकून वयर सरल्यात आनी ते मागीर गोंयांक मागीर गोंय आमगे लिबरेट जाता की ते गोंया येवपा लागले तसोच आनी एक हे जाल्लो आमगे हे म्हणल्यार गल्फ आनी गल्फाक स्टार्ट करून गेले आमगेलो सुकोरीन आमगेलो मिलिंदा बांदार हाणें पयले थंय सारको पयलो गोंयचो तियात्र गल्फा व्हरपी मिलिंद हांव नको मातशें इंटरप्ट करता तो जाल्यार हांव नको पूण इतिहास दाखयता कुयट आहा तो 1977 वर्सां तियात्र कोत्ताय टिटा आमचो एच ब्रिटन थिंग कुयट आसले न्ही कोण तियात्र स्टार्ट केलो नको ते बरें पूण एक गल्फ म्हणटा
एक एक सामको सेंटर आशिल्लें हय गोंयकारां तियात्रा कोईट मेन हय कोईट मेन. सो एक म्हाका सांग आतां कशें आहा तें. ना आतां प्रॉब्लेम इतली डिफिकल्टीज आहाय. लोक गोंयकार उणे जाले, पुलिसवातेर गोंयकार उणे जाले आनी मेन म्हणटा आतां ते गव्हर्मेंटाची डिफिकल्टीज विजा व्हेरी डिफिकल्ट विजा. आनी आतां ह्या वर्सा 25 चड रिस्ट्रिक्शन घायलें. कितें विजा कितली हांवें आयकलें तें बरें मुगे पात्रांव सांगतालो कितली दिनारू जाताय कितली दिनार हिंगा 7-10-15,000 तुमगे लोकल आहात तांकां हें करपा मेळना हेळपा मेळना तियात्रां घालपाक न्ही. ना तितली तितू आतां नाय ते गेले सोडून. ओके हा बरोबर आसलो ते गेले. ओके बरोबर आतां थिंगा आतां थिंगा गेले लॉस तुका लॉसच. ओके दोमणी बाब तुका हांगा मेन आपोवपाचो कारण तियात्र आनी बाकी सगळे जालेच तूं तियात्रीचे मेन म्हणटे सद्याक ग्लोबल कोंकणी फोरम जाणें रोमीकूय राजभाशेचो दर्जो मेळचो आनीक रोमीक आमचे पुरस्कार मेळचे साहित्य अकादमीचे म्हणून एक चळवळ चल्ल्या. आनीक कितले जाणां खबर आहा कितले जाणां खबर ना हें खबर ना पूण हे स्टार्ट करपी तूं हें सगळ्याक हाडून तो पयलीं ग्लोबल कोंकणी फोरम म्हणटा एक 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 हें केलें कितें आमचें संघटन सुरू केलें. कित्याक लागून दिसलें तुका हें रोमीक हें कारण आसा न्ही आमगे राजभाशा कोंकणी आहा कोंकणीक बी आहा कित्याक तुका रोमीक जाय म्हणून. चोय ग्लोबल कोंकणी फोरम हो मातशें तेसो दवरया येता हांव थिंगा. तेच्या पयलो कोंकणीचो 10 वर्सां आदीं 2014 कोंकणीचो कितें जाल्यार आमी हें करचें म्हणून बरो वावर करचो म्हणून हांवें स्टेप घेयलोलें आनी ग्रेस चर्च मारगांव मिटींग केलोली 2014 आनी जायत जाण 35-36 कितें लोक येयल्लो नॉर्था आनी सावथा बरें जाय म्हाका CD आहा ती आनी जाय जाण बरें उलयले. एडिटर 5-6 एडिटर आहले इश्टाचे आनी कोण जे साल्वादोर दवर आनी कोण मायकल ग्रेशियस दवर अशें कोन्न जाय जाण आहले मार्कूस गोंसालेस गोडालो बाय युझोफ फादर एरमेत कुतिनो आनी एझोपियो गोम्स ते बी आहले किलारेचे. आनी ते बरो निर्णय केलो कोंकणी रोमी प्रमाणान बरोवपाचें पुस्तक रोमी प्रमाण रितीन बरोवपाचें पुस्तक काडया म्हूण. कित्याक सांगता सुशांत बाब हांव कोंकणी शिकलां म्हजे अस्तोंगी रोमी उलयता हांव देवनागरी इस्कुलां शिकलां हांव म्हाका जाय ते भाशेन बरयता जाय तीं उतरां हें कोत्ता. पूण मुगे जनरेशन ऑलरेडी आतां काबार जातलें हांवें तेन्ना चिंतिल्लें आमी आतां काबार जायता न्यू जनरेशन मुगे भुरगीं तुगे भुरगीं येतलीं ती कोंकणी हुंयची बरयतलीं. इस्कुलां शिकता एक आनी घराको उलयता एक हिंदू आनी क्रिस्तांव समज पूण एक्चुली बोली इज डिफरंट अंत्रुची. थिंगा जर तूं फोंडेच्यान दुसरी जर तूं तुमी केपेच्यान दुसरी आमगे रायच्यान दुसरी बाणालीच्यान दुसरी आनी सगळ्या दुसरी आसपा जाय. प्रमाण रितीन बरोवपाचें पुस्तक आसपा जाय आनी तें न्यू जनरेशन येता त्या दोना तें वचपा जाय सगळ्यांक मान्य जालें. सो तें कितें कोण करुया अशें म्हणून जालें. मागीर सगळ्यान थाराव केलो आमची हेची संस्था आहा रोमीची तेको काम दिया ते कोंकणी हय तेको दिया म्हणून. मागीर सगळ्यान ओके केलें प्रूफ आहा तेको दिलें पूण तें आमकां कोताय म्हणून 2014 मागीर खबर ना रोमी कोण आसलो प्रेसिडेंट तमादीन आसलो तेन्ना म्हाका प्रेमानंद लोटलीकर म्हाका आनी सेक्रेटरी विन्सी आसलो विन्सी आमगे गांव भाव तो. मागीर अशें जालें आनी ते हाड पडले आनी मागीर तें जायना जालें मागीर हांवें फुडारकार घेवन बिफोर पॅन्डेमीक आमी जे साल्वादोर बाबा घेवन आनी 7-8 जाणां एकठांय करून रोमी प्रमाण रितीन बरोवपाचें पुस्तक भुरग्यांक पयलें चालू केलें आनी तें आमकां आतां छापून दिवपाक बरो कोर्स जालो आनी तो कोर्स आमकां बस्को लयता बाबा चिंचोणेचो तेणें पयशे तेणे दिल्ले आनी तें पुस्तक तयार करून आमी फुकट वांटलें. नॉट ओन्ली गोंयां आख्खे गल्फा सगळे UK धाडले आनी ऑस्ट्रेलिया धाडले अमेरिका कॅनडा सगळे धाडले कोण वता तितले धाडले शिकाय म्हणून आमी कुईट आनी सगळे गल्फान देशान धाडले आनी जायत कुईट हिंगा इगोर्जांनी वांटलें दोतनी भुरग्यांक कोंकणी शिकाय आनी सिंपल ती जोनेल घोडो दांतोणी कबड आहा ती आलमार ते भाशेन तिसो उतरां कित्याक सगळें इंग्लिशीन जाताय न्ही. सुणो कोण म्हणो एक डॉग म्हणटाय
जावं देवनागरीन कुत्रो म्हणटाय न्ही जावं ते कितें जालें काय कलर सगळे कलर रंग कसो येताय ते 12 कोंकणीन गायले आतां ते न्हू हात आतां जाल कितें ते हें करूं ना पुस्तक छापूना आसूं ती आनी जायत खबर ती कशी दवरया मागीर हांवें चिंतिल्लें देवनागरी आमकां देवनागरीची कोंतर न्हू म्हाका दोनी सारक्यो एक लिपी हांव देवनागरी वाचतां आनी बरयताय मराठी वाचतां आनी बरयताय मागीर आतां तूं म्हाका सांग कोंकणी रोमी सार कोणेशा मारली आनी ती आतां कितें जाल्यार कोण इक्वल स्टेटस घेवपाक आमी तर आनी कोणें करपा जाय आसलो तूं जाणा सांगना ती ना ते कोण ना म्हूण हांव तूं म्हणटा डायरेक्ट सांग मरे हे आमगेले कोणते डालगात कोंकणी अकादमी ना कोंकणी अकादमीक एकू कित्याक ब्लेम करून जायना गोवा कोंकणी अकादमी आहा मागीर आनी एक संस्था आहा मरे कोंकणीची नॉट ओन्ली तेच न्ही आहा खंयची कोंकणी भाशा मंडळ ना कोंकणी भाशा मंडळ ते आपल्या देवनागरी करताय ते आनीक आहलो म्हाका जायना तो आतां जावं म्हणटा सो आतां सगल्यांनी एकठांय येवन रोमीकूय एक स्थान दिवपाक जाय आसलें अशें मुगे चिंतप पूण कोण नाय पण तेका लागून हांवें आनी मुगे मोहन जे सालोदरा फुडें गायलें कितें करुया रे म्हणून लागलो आनी ही आतां 7-8 वर्सां फाटली खबर मागीर पयर गेले त्या वर्सा ह्याच्या वर्साक पयर फाटीं एप्रील मे हांव तियात्रां येयलें तेन्ना तेका घेवन आख्खें गोंय भोंवलो आनी सगळ्यांक मेळ्ळो कोरिया तेका पेट्रोला पासून पयशे दिलो नाय जे सालोदरा हांवें तो आपल्यागे पयशांनी तो भोंवता मागीर कितें जावं म्हणटो जायत तोकूस गेलो आनी हें एकठांय हाडपाक ट्राय केलें आनी उलो मारलो आनी येयले आनी मागीर सगळे यशेश कोरिया सगळ्यांक फुडाकार केलो आनी मागीर तें ग्लोबल कोंकणी फोरम नांव पडलें तेदो तें ग्लोबल कोंकणी फोरम जालें कळ्ळें तुका आनी आतां म्हणटा तूं कोंकणी लागून कित्याक करपा जाय सुशांत बाब एकूच पॉयंट आहा मातशें व्हडलें जातालें डिस्कशन आयज गोंयांत गोंयकार क्रिस्ती समाज उण जाला कित्याक जाला 1986 वर्सा मुगे हेजे प्रमाणे हांवूय कोंकणी मुवमेंट आसलो मनीस 87 आमकां तें राजभास कायदो पास जालो तेन्ना देवनागरी जालो आनी तें उलोवपाक गेल्यार उदय भेंब्रो म्हणटा जायते म्हणटा तो तेगे तें चोयलां हें पूण तें क्लॉज ओन्ली इन देवनागरी क्लॉज आहा कोंकणी मिन्स इन देवनागरी तो कोणे घालून लायलो आनी कितको गायलो कळ्ळें तुका सो तोमास ना तेदो ब्लेम करताले हांव तोमासनाचें हें कोन्ना कित्याक कोन्ना तूं कितक्या दिसोना तुजे बरोबर क्रिस्तांव भावूय आहा म्हणून कोंकणी पण एक सांगता तोमासनाक कित्याक थिंग चर्चिल आसलो लुईदीन आसलो साल्दिना आसलो इवन मोविन आसलो एकल्यानी हांव कित्याक केन्ना ना चड ब्लेम वयता तोमासिनाचेर वचपाक दुसरें आहा तेका पूण हें ब्लेम सगळ्यांक तुवें नांव काडलें तेशें कोन्न वचना माविन गुदीन पासून हॉटेल केणी सगळ्याक एकट्यान म्हाका रिपोर्ट आहा वेरोनिकान बरयलो आहा आनी तो म्हाका रिपोर्ट आहा आनी ते कोण आसले त्या दिसा आनी कितें कोण चिक्कान केला ते सगळे थिंग बरयला हे वेरोनिका स्वर्गराज पावता म्हण आतां सगळे एकवटान झगडले जाल्यार तो सडनली देवनागरी म्हण तो म्हणटा केपी झगड आसतना आमकां लिपीचो विशय येवंकूच ना खरें येवंकूच ना लिपीचो आमकां सगळें रोमी जातली म्हाकाय दिसलोली तेदो हांव SSC पास जालो तेन्नाय तूं म्हाका सांग हांव समजलो आमगेली भास आयज ऑन द कॉन्ट्ररी उदय भेंब्रान एक अमेंडमेंट हाडिल्लो 10 वर्सां रोमीक हें दिया म्हणून सुवात दिया म्हणून तो पसून पास जावना पास आमगे मनीस फाट रावले न्ही कळ्ळें तुका आमगे म्हणलें आमगे MLA सार्दीन वता आमगे चर्चील हे वगैरे घाल तेन्ना हय आतां ते वगैरे रावले न्ही पूण म्हाका वगैरे रावपाक कारण तांकां पयलीं कोंकणी रोमी सारकी नासतली म्हाका दिसना ते उलयता आसतना एक सेंटेन्स आख्खें इंग्लीश कोंकणी सरळ उलोवपाक येना जाल्यार ना चोय कशें तेंगे फ्रेज हूंय पडटाय आनी हूंय पडटा तें चोय बरें पण म्हाका सद्याक आतां एक आतां आमगे तो राजभास कायदो म्हणटा जालो 87 जालो आज सगळे बरें इवन तूं म्हणटा अशें सगळे भुरगे देवनागरीन शिकले क्रिस्तांव शिकले हिंदूय शिकले मोयरूय शिकले इवन आमगे कितें तुका खबर नासतलें आमगेले कोंकणी ग्रॅज्युएट आसा ते हिंगा हिंदू परस क्रिस्तांव एक तेंपार चड जाताले कोंकणी ग्रॅज्युएट आमगे MA जाताले ते मागीर अकस्मात रोमी कित्याक जाय तुमकां कितू जाय आतां पास जाय न्हू आनी ते पास जाय म्हाका सांग गव्हर्मेंट जॉबाक हूंय तरी ते आहाय दाखय म्हाका ते तूं सांगलें ते
तांकां बाबा गव्हर्मेंटान सेक्युअर करून हे जॉब दिला, हो जॉब एक दिला, हो गव्हर्मेंट जॉब सगळ्याक मेळटा तेका आनी हाका संबंद कितें आहा? चोय कोंकणीक कोंकणी पोटा जाय जाल्यार ओमास ना जाल्यार पुनो. हां ओके सारकें हा. बरें आहा. तूं त्या समाजाच्या मनशाक थिंग पावयतात, त्या समाजाच्या मनशाक थिंग पावयतात. दीस इज समथींग डिफरन्सीस कोताय म्हणल्यार क्रिस्तांवाचेर अन्याय. ओय आनी तेका लागून क्रिस्तांव लोक बाबा आमकां गोंय नाका, तूं पोटा बुटीर वच म्हणटा ते आतां तूं गल्फा वच म्हणटाय. आनी उगडास दवर सुशांत बाब, गोंय आज सद्या साश्टीकारां लागून आहा नोता काबार जाला. एक दीस येसो तलो तुगे घरा सामका तूं म्हणटा 4 जाणां इगोज आहा, 4 घरां आपल्या गेले काम येयला आसलो, ईमेल आसलेलें तुगे सायडीक घरा कोण आसलो तर एक दिसा गायब जातलो. नाय जातलीं मनशां, तूं मागीर काम येयलूय ना ईमेलूय ना म्हणटलो, बसप्पा येल्लप्पा आनी कोण आहा म्हणटलो, तेदो तुजे रिपेज येतलो. मुगे पॉयंट कळ्ळो तुका न्ही? गोंया येसो जातलें आनी कोण तुमी जे कोण क्रिस्तांव काबार करूंक सोदताले आनी क्रिस्तांव वॉलंटरी तरी गेले न्ही, तेदो आमगे हिंदू भावान तर मातशें सपोर्ट केलोलो न्ही गव्हर्मेंटा हें करून आमगे एक 20-30% तरी गोंयकार गोंया उरता आसलो कामां. पूण आज मुद्दम हिंदू क्रिस्तांव नाकाय दिसता थिंगा ना. आमगे गोंयकार रोगतान हिंदू आहाय न्ही आनी रोगतान मोयर आहाय न्ही, ते एकदम भाव तूं आनी हांव. पूण जे आतां भायर लोक इंजेक्ट कोत्ताय, इंजेक्शन जे मारताय न्ही ते आनी तूं तेका फॉलो कोत्ता तें वायट. आनी एक तेंपार तें मुगले जनरेशना माल तुगले जनरेशना माल. एक तेंपार गोंया तो कामील आनी इमेल म्हणटा शेजारी आसलो न्ही धांवन येतालीं तुमगेर आनी तुमी तेंगे वयता. हांव हिंदू म्हणटा तेच करपी. ओय मागीर तूं कितें कोत्तलो? फुडारा कितें कोत्तलो? ती गेली सगळी सारको हांव पॉयंटाचेर येयला. तेका लागून रोमी लिपी करे तेदो लोकांक कितें दिसता उलयता जावं हांगे रोमी लिपी आहा आनी देवनागरी आहा. गव्हर्मेंटा घाल थिंगा एक पॉयंट घाल, भास तुका देवनागरीन बरोय आनी रोमीन येवपा जाय. तेदोना शिमे भायले जे गोंया येताय तांकां रोमी त्रास जातले, ते ऑटोमॅटीक भायर पडले. आनी गोंयकाराकूय आनी 100% हिंदू रोमी येता वाचपाक आनी बरोवपाक येता. आनी 50% गोंयकार क्रिस्तांवांक रोमी येता, 50% येता. देवनागरी येता. ओय देवनागरी येता. मुगलीं भुरगीं देवनागरी पयर बरोवन एसे बरोवन हेंगे प्रायज गेला कळ्ळें तुका. ती इंग्लिशान शिकलें, फातिमा शिकलें होरी, पूण देवनागरींतल्यान बरयताय, देवनागरींतल्यान वाचताय आनी रोमींतल्यानूय वाचताय. सो आमगे भुरग्यांक देवनागरी रोमी येता. सो रोमी तर तूं क्लॉज थिंग घाली तूं. हांव म्हणटा शिमे गोंयचे शिमे भायले येवपाक सुचतले. आनी तूं म्हणटा आमगे गोंयकार पयलीं सुणे ते आतां भायर वचून आनी कोण जावपाक लागले. ओय सो हांकां सगळ्याक एकठांय हाडपाक जाय आनी हे सगळे गोंयक सारकें घट दवरपाक जाय. म्हणटा रोमी आनी देवनागरी दोनी आसपाक जाय. आनी तुमी आमकां सपोर्ट करपाक जाय कोणे देवनागरी वाल्यांनी. बाबा हो हें डॉमनीक लोयत तें सारकें आनी एक तेंपार चड पयस ना 10-15 वर्सां मॅक्सिमम 20 वर्सां कळटा न्ही गोंयकार काबार. आनी तितून गोंयकार काबार म्हणटा तो हिंदूच काबार. डॉमनीक तुका एकादी खबर आहा काय खबर ना, पूण आमगे गोमंतक हो पेपर आहा तो मराठींतल्यान, पूण ह्या पेपरान एक स्टँड घेतला की गोंय जर सुटपाक नाका जाल्यार जर एक समाज रोमी जाय म्हणटा ताका रोमी दिवची. हो गोमंतकान घेतलो स्टँड. सो हय. सो हे अशी जेन्ना आमची हे आसतले कितें भुमिका आसतली तेन्नाच आमी म्हाका दिसता गोंय एकठांय जातले. तूं म्हणटा सो भायले लोक त्या तूं म्हणटा तूं भायर आसा पूण तुगे काळीज हिंगा गोंया जर हिंगा जर बरें मेळ्ळें जाल्यार तूं म्हणटा तें सोडटलें हिंगा येतलो. सगळे गोंयकाराक जाय आसतले. म्हळ्यार इवन ते आमी अशें म्हणटाय की भायर कितें काम करूं कूड आमगेले जमनी हांगा गोंयांत मातयेक लागचें म्हणून जाणटेपणाक हांगा येतात, हांगा येवन रावतात. सो हे जर करता जाल्यार तूं म्हणटा सो दोनूय समाज एकठांय येवन आमी आतां एक आमचें गोंय म्हणून एक कॉन्सेप्ट फुडें व्हरपाक जाय. आजून चान्स आहा कळ्ळें तुका न्ही. आमी तर एकवटान रावत आमी कितें मागताय रोमी मागताय आनी ती आमगे हिंदू भावांनी हांव नको सगळे हिंदू भाव एगेन्स्ट नाय, थोडे आहाय ते तांकां दिसता हो एकूट आमी सांबाळचो आनी गोंय सांबाळचें आनी तेंगे फुडारा भुरग्यांक गोंयकार म्हणून वळखुचें
जाल्यार तेणें रोमी बार्बोर आमकां सपोर्ट करचो आनी रोमी आनी देवनागरी दोनूय बार्बो दवरचे आनी गोंय वयर काडचें. सो ह्याच हाजेर आमी ही आमगे चर्चा थांबयतात. एक हें आयला की जर आमगेले गोंयकार म्हणल्यार फकत हिंदू किंवा हे न्ही, गोंयकार म्हणल्यार सगळे आमगे गोंयचे हिंदू, गोंयचे क्रिस्तांव, गोंयचे मोयर हे सगळे एकठांय आयल्यार आनी एकठांय येवन सामके आतां घट रावपा जाय. कारण भायले लोक इतले आमगे जमीन घेवन गेले, ते जर दवरतले जाल्यार आमी सामके एकठांय रावन कितें जाल्यार करपाचें. सो हाका लागून जर एक लिपीचो प्रश्न सुट्टा, लिपीन जर सगळे एकठांय येता जाल्यार एक हे की सगळ्यांनी तेय एक्सेप्ट करचें. सो इतलेंच म्हणून हे आमी हे नव्या वर्साचे पयले दिसा हो आमगेलो शो आमी हांगा हे करतात. एकूच संदेश दिवन की गोंयकारान आतां एकठांय येवपाक जाय. गोंयकारान आपल्याले भितरले जर कितेंय मतभेद आहा पयस करपाक जाय आनी गोंयकार म्हणून एक येवपाक जाय. हे तुयी मानतलो आनी सगळे मानतलो. सो तुका देव बरें करूं. तुका आनी आमचे सगळे जे पळोवपा तांकांय सगळ्याक देव बरें करूं. आनी परत एकदां नव्या वर्साची परबीं आनी तुमचें हे वर्स बऱ्यांतलें बरें वचूं इतलेंच आमी मागतात आनी ही कार्यावळ आमची बंद करतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.